मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशे आसा तुमी? आमी सगळी बरी आसा. टायम जालो सारके 11 जाली आणि आता हा व्लॉग स्टार्ट करता. जस्ट घरची सगळी कामं झाली, म्हणजे आयज फक्त मशीन मारला, काल पुसलेले. हॉल बरें आसा क्लीन, म्हटलें नाका म्हटलें. आई तापता कित्याक सदां पुसता, एक दीस पुसता हांव, कित्याक हॉल मातशें हें आता कित्याक हांव कितें खाता बी न्ही तो मागीर पडटा सकयल, ते मागीर डाग दिसता, बरें दिसना पळोवपाक. ओके, सो जस्ट जालें सगळें. एका आतां न्हांवपाक जाय, सो एका बसयला हितूनूच चेरारूच तो बसून न्ही ताका देवाचे पदां बी लायता, कृष्णाचे पदां लायता, तो बरो पळयता. न्हू इश्वीक, सगळें हाय म्हण, सगळें हाय म्हण. कपडे सगळे पडले खाताना, सगळे खावपा ना ताका. जस्ट ताका तकलेन तेल घातला म्हटल्यार ताका न्हावयता. आनी हांगासर न्ही कृष्णाचे पदां लायला, तो मातसो बरो पळयता. जस्ट आई आत्तां गेली, आयज तिका 11 दिला अपॉयंटमेंट, अशी ती 10 वयता न्ही. सो आयज एक दीस तिका यो म्हटला, तो मातशें तिका ते लूज जावंक जाय मसल्स. सो आतां मातशें आहा ती बरी, पळय तिका चड दुखतालें. काल तिका चड दुखतालें. आयज मागीर थंयच्यान वचून आयली, आपल्या बरी दिसता म्हणपा लागली, म्हणटा आयज दीस वच. ओके, सो कसलें वत तुमकां सांगू, हांवें तुमकां फाटीं म्हटलेलें न्ही, आतां सदांच झाडां उदक घालपाची गरज ना म्हणून. आतां परत वत पडले फाटल्यान, ते बेडरुमांनी झाडां सगळे सुकलेले, काल उदक घालूंकूच ना. आनी आयज पळय जाल्यार सगळें सुकला झाडां. सो भिना वचून उदक घातलें आनी पळोवंक जायना सुकलेलीं झाडां, कळ्ळें न्ही. सो आतां परत कडक सामकी वत. आयज सकाळीं पावस पडटालो बारीक हांव समजलो आयज आहा दिसता पावस फूल डे. कितें राव. सो पळय जाल्यार वत. कितें न्हांवपाक जाय? म्हाका खबर आहा तुका न्हांवपाक जाय. हय, तुका न्हांवपाक जाय. हय. ओके, सो चला हेका न्हांवपाक घालता. इथं न्हालो की मागीर तो रिलॅक्स जाता. ओके, सो चला. आयज केल्लेले ब्रेकफास्टाक हें केल्लेलें, मेथी पराठा केलेले. मेथी आसलेले, आयज परत पराठा केले आनी थोडे मेथी हांवें दवरला. सो आतां हांव भाजी करता. हे पळय आतां हांव भाजी करता. सो मागीर तें कितें जाता पिठो जातलें न्ही. सो थोडें दाळूय भिजत दवरला. हे पळयात साय सांगला शिवाताक कितें पार्सल हाड म्हटलां करी. ते एक रेस्टॉरंट आहा, जस्ट होममेड मेळटा. एक 30-50 रुपयाची करी दी हाड म्हटल्यार ताका. आतां नुस्तेंच ना खूब दीस जालें आनी आयज परत हांवें पयलें बांगुल्लेच हाडला हाणें. सो आसूं म्हटलें बांगुल्ले शिवका खायना, शिवा मातशें मिडियम म्हणजे मोटें जाय नुस्तें. सो बेश्टें नाका म्हटलें, तर फाल्यां आनी थर्सडे. सो म्हटलें तूं करी हाड, बिन्स भाजी करता, मागीर मेथीची भाजी करता. ताती बीन आसा, ऑमलेट बी जाल्यार कोणा ऑमलेट खावं न्ही. ओके, सो सगळें करता हांव. आई येवच्या पयलीं म्हाका भाजी बिजी करूंक जाय, ती येवन करता आमी असली. सो हाका न्हांवपाक घालता, पळय न्हिदता न्हिदोनी. सो हांव करून दवरता. आनी हांगा टॉयज बीन न्ही हांवें पॅक करून दवरला. पळयात, काल हांवें कपडे पॅक करून दवरले, आयज टॉयज ताका खंयचे नाका पळय ते हांवें पॅक करून दवरला. ओके, सो चला आतां हाका न्हांवपाक घालता, मागीर मेळटा तुमकां. आनी आयज म्हाका न्ही फ्रीज मातशें क्लीन करूंक जाय. म्हाका दिसता केन्ना म्हाका दिसता फ्रीज केन्ना केलेलें क्लीनूच करूं ना फ्रीज. कितें भितर पॅकेटां सगळें कितें पळोवंक जाय म्हाका. एक्सपायरी बीन जाला खंय आयज मातशें क्लीन करता. म्हणजे एकच सायड डावर अशें आहा पळय तेच क्लीन करता हांव. भितर सगळें क्लीन करचें ना, कित्याक भितर सगळें बरें आसा. पयलीं हांवें मदीं आई न्ही पुसत रावता. सो हांव सायडीन जे कितें नाका ते पॅकेटां बीन कितें पॅकेट बीन आसा जे कितें एक्सपायरी बीन जाल्यार पळोवंक जाय. सो ते मागीरूच करता. ओके, चला हाका न्हांवपाक घालता, मागीर मेळटा. सो जस्ट हांव शावर घेवन आयलें. शिव आयलो, ताका भूक लागला खंय, बिना वाड खंय, सो ताका वाडटा. तें आयज दाखयता तुमकां मेनू कितें आहा तें. आतां मँगो हाडला असलें, एका केसरी शिवराक न्ही हें, केसरी हें एक्चुली ना, मंगिला न्हू हें, केसरी हें न्ही खूब स्वीट आसता. सो आतां असलें बरें, आतां असलें येता चड. ना मे आसूं कितें जावं, पण हें स्वीट आसता. सो म्हटलें उदकान घालून दवरया. आनी शिवातान करी हाडला. हें पळयात पुरो आमकां इतलेंच, कित्याक रातचें काय आमी शिजयना. सुंगटाचें हुमण आयज आहा. हें पळय सुंगटां आसा भितर. सो सुंगटां आसा पळय, ओली सुंगटां. आनी कितें तरी फ्राय हाड म्हणलें ताका, बांगडे फ्राय हाडला. कितें हाडला मरे, एक लेपो आनी 2 बांगडे हाडला खंय. हें पळयात बांगडे व्हडले मेळटा. आमचो नुस्तें वालो सगळें बांगुल्ले घालता. सो हांव नुस्तें ऑर्डर करना, तें फक्त बांगुल्लेच आहा. तो व्हडले नुस्तें घालच ना बांगडे, म्हणून हांवें नुस्तें ऑर्डर करूंक ना. सो हांवें न्ही हांगा भाजी केला. पळयात बीन्स आसलेले, जस्ट थोडेशेच बीन्स. आपणे बीन्स भाजी केला.
कालची बीटरूट भाजी आसा सॉरी कितें गे सुके पाण्याची हुमण ओके हांगासर थोडेशे तांबडी भाजी बीटरूट भाजी आसा आनी हांगासर केला थोडीशी मेथी आसलेली मेथीची भाजी केला. हें आसा आमचे आयचे मेनू. भाजी आतां चड करता कित्याक ती आतां शी सोडलें न्ही सो ती आतां हें करता नाशण्याचें आनी तिका म्हटलें भाजी मातशी चड खा. सो हांव म्हाका दनपारां म्हाकाय जाय आसलेलें नाशण्याचें सो म्हाका न्ही दनपार शीत जायत नाजाल्यार म्हजे बॅटरी डावन जाता 4 म्हटलें की ताका लागून रातचें हांव जेयना. रातचें म्हाका उपाशी न्हीद म्हटल्यार न्हिदपी हांव अशें. ओके सो आई वचून आयली हांगा गे आई वचून आयली सांगता तुजी खबरी अशी अशें दिसता अशी नाही काय ताका वचून येयली मसाज बिसाज करून येता आनी हांगा येवन घरा कडेन कामां करता रावून. आयज तिका डॉक्टरान सांगला उबे रावं नाका म्हटलां 2 मिनटांनी 3 मिनटां सुद्दां न्ही उबेच रावं नाका म्हटलां फक्त बसून राव म्हटलां. बडबड नाका ना मातशें एक अर्ध तास कर म्हणटा न्ही अर्द तास वन हेजी जाता कितें खबर थंयच्यान ती मसाज करून येता आनी हांगा येवन उबे रावन आयदनां घासता. ताका कितले फावट सांगना एक प्लेट आसल्यार ही वयता प्लेट घासता एक चमचो आसल्यार बेसिनान चमचो घासूंक वयता. हांवें सुटलें म्हाजें सो म्हटलें कित्याक गडबड करूंक जाय आयदनां घासपाक सांग पळोवया. तिका तूं उबें रावं नाका म्हटलां ती थंयच्यान ती मसाज करून येता न्ही मसाज करून जालें की न्ही मातशें तिका रिलॅक्स मेळोंक जाय पांयाक कित्याक आंगाचे जे कितें वेट आहा न्ही ते पांया कडेन वयता सो ती थंयच्यान येता आनी हांगा येवन आयदनां घासता. सो तिका डॉक्टरान म्हटलां योगा एक्सरसायज दिला शुक्रार आतां फाल्यां ना डायरेक्ट फ्रायडे आनी तिका एक्सरसायज दिला. शुक्रार पळयतले कशी आसतले की तितल्याक तांबे धर नाजाल्यार आनी वळयतले. सो फ्रायडे ती पयतली खंय इफ ते जालें सारकें जाल्यार फ्रायडे लास्ट म्हटलें हाणें नाजाल्यार फुडें आनी वाडयतलें खंय आनी तिका एक्सरसायज वॉकिंग कर म्हटलां ना तिणी दिला म्हाका आनी वॉकिंग वॉकिंग बी सांगना दिसता. सो न्हिदल्या कडेन ताका म्हणजे न्हिदता पळय बेडार थंयच तिणें न्हिदूनच तिणें एक बॉल आं ते बॉलाचे वयर पांय धरपा उशे वयर पांय धरून उशे 2 उशे घेवचे पडटले सांगला तेणे मागीर तुका आनी दुसरें सांगता म्हणून सांगला. सद्या 3 सांगला एक्सरसायज सो मागीर सांगतली की दुसरें ताका वाड पयली असली करता. एक प्लेट आसल्यार एक आयदनां आसल्यार न्ही ती घासपाक येता. आतां कितले फावट सांगला तूं घासनाका हांव घासता आयकाच ना. आतां पळय इशूकाचें कांयच टेंशन ना कळ्ळें तुमकां न्ही. इशवीक आपलो ताका पोट भरलें न्ही तो बरो खेळटा मातशें पांया कडेन येता इतलें पळय इतलो त्रास दिना. सो तूं बस न्ही इशूका कडेन ही येता किचनान आनी एक ताट एक प्लेट घासपाक येता. तिका सांगलें काल ती हेंच केलें तिणें थंयच्यान वचून आयली आनी आयदन घासून रावला. हांवें म्हटलें हांव घासता तूं घासनाका गे आयकच ना. तिका आतां डॉक्टरान सांगलां की उबें रावनाका म्हणून. तिका म्हटलें आतां उबें रावनाका बस म्हटलें अशें करता हांवें सांगलें आयकना. तो कशें कमी येतलें सांग पळोवया. ताका लागून तुका दुखता तें कितें करपा बरें दिसना. हांव खंय कामाक वचना हांव घरात आसता अशें न्ही की हांव कामाक वयता बेगिना घरात आसता न्ही अशें करपाचें कामां हय का न्ही. बसून तूं कितेंय कर ना म्हणना तूं थंय बस इशूका कडेन हांव करता न्ही अशें करता हांवें. आनी निनश्कान म्हाका मॅसेज केल्लें निनश्कान एक हर्बल कितें तरी स्टिकर लाय म्हटलं पांयाक कित्याक तुजे मम्मीकूय न्ही अशेंच खंय न्ही पेन जाता खंय एक हर्बल एक स्टिकर मेळटा खंय ते लावप खंय ऑर्डर केला हांवें. तें न्हिदतना लक्ष लाय हर्बल तें बरें आसा दाखयता तुमकां बेगीन आयज ऑर्डर केला हांवें येतलें. सो तें लाय म्हणपालें निनश्का मातशें ताका एक रिलीफ मेळटलें. असली सगळें तूं घाई करता काम करपाक. चला हेका ना जॅम येता दिसता मातसो न्हीद न्हू हंग्री आयज सकाळीं खावना तूं च्या वांगडा पराठा न्ही मेथी पराठा मातशें कितें जाता खबर आहा भूक लागता मेथी पराठा भूक लागता मातशें. सो खूब दीस जाले भोंवपा या म्हणटा शिवाची गाडी आयज गेला सर्विसींग दिला न्ही केन्ना येतले मेजर सर्विसींग फटको पडटा ती सर्वीस मदीं दिवकूच नासलें सर्विसींग सो मदीं टायर बियर सगळें चल जेव बेगिना ओके. सो चला हांव उठोंक ना आजून मातशें म्हाजें फ्रीज क्लीन करता मागीरच करता कित्याक खबर आहा आतां टायम जालो हांगासूच तो मागीर जेतलो ताका भरोवंक जाय एकदां न्हिदलो की न्ही मागीरच हांव फ्रीज क्लीन करता नाजाल्यार न्ही तो मदीं येता. एकदां फ्रिजेर दार ओपन केलें न्ही तो येता. तें ऑर्डर केलें तुवें लॉक तुका लेपो ताका बांगडे जाय ताका लेपो दी शिवता लेपो लायक आमगे केन्नाच लेपो हाडूंक ना आयज पर्यंत अशें ना कित्याक आमकां लायक लेपो फ्राय बीन मम्मी इतलें खायना एक दीस हाडूंक जाय लेपो वचूंकूच ना ऑफीस मागेला खूब दीस जालें
चुकूच ना म्हणटा गुरू खूब म्हारग म्हणटा नुस्तें न्ही खूब म्हारग खंय तर आमचो नुस्तेंवाल्यान घातला बांगडे 800 रुपया किलो 800 रुपया 800 रुपया आंबो मँगो ओके चला 800 रुपया खाव ताका लागून हांवें नुस्तें ऑर्डर करूं ना कित्याक खबरा 800 रुपया पळोवन घेता पळय नुस्तें तें मातशें बरें आसता आतां हो आतां हाडटा म्हणजे तें बरें बी ना जाल्यार सद्या ताका लागून आसूं म्हटलें खूब जाणांक नुस्तेंच ना मागीर हाका म्हटलें फ्राय हाड ते मॉल दी गोवा कडेन न्ही सायडीनूच एक हें आसा रेस्टॉरंट उत्तम म्हणून सो थंयसर बरें मेळटा करी बी 50 रुपयाचें हय श्रीपाद उत्तमा कडेन शिकवण हय गे मिक्स नाही ते कितें नाही शिकवण नाही हे श्रीपादच हाडला श्रीपाद केलं? फ्रेंड तो हो. त्याची मिळाली मिक्स करून आई केन्ना केन्ना न्ही नुस्त्याचें हुमण न्ही मिक्स करता तो मिक्स नुस्तें घालून करता आईच सुंगटाचें केला चला चला हांव मँगो कट करता मागीर मेळटा तुमकां सो आतां न्ही हांव फ्रीज क्लीन करता तुमकां सांगलेलें की जेयतलें आनी मागीर करतलें म्हणून पण जावकूच ना सो आतां टायम जालो आसा 7:30 जावन गेली दनपारां कितें जाता जेयता मागीर 1 वर न्ही हांव रित्विकाचे स्टडीज घेता 3 to 4 मागीर 4 o'clock तो ट्युशनाक वयता मागीर इशुकाक न्हिदता म्हटल्यार 4:30 जाता मागीर 4:30 टू तो न्हिदलो की मागीर 4:30 मागीर हांव विडियो एडीट करता हांव थंय न्हिदलें सो म्हटलें आसूं म्हटलें मागीरूच करया म्हटलें सो मागीर उठलें बेगिना इशूकूय उठलो मागीर हांव आयलें क्लीन करपाक सगळें काडलें हांवें खूब तेंप जालो हांवें क्लीन करूं नासलेलें खूब घाण जाल्लेलें सो म्हटलें एटलीस्ट एक डोर आहा पळय ते एक सायड मातशें काडून न्ही क्लीन करया आनी कितें आहा तें एक्सपायरी बी सगळें चॅक करया की हांवें क्लिनूच करूं नासलेलें खूब अशें न्ही डाग बीन पडलेले कळ्ळें तुमकां न्ही आनी हेचो भुरगे बीन आसले न्ही कांयच कामां जायना सो पयलीं हांव अशें टायम टू टायम करतालें इश्यू जेवच्या पयलीं सो आतां कितें आतां जायना सगळें सो आतां टायम करून काडून न्ही करचेंच पडटा नाल्यार कितें जाता खबर तें बुरशें पळोवंक न्ही बरें दिसना सो चिंतलें की आयज एक सायड म्हणजे हांव कितें करता इल्लें काम न्ही डेली करता आयज हें क्लीन कर फाल्यां चिमणी क्लीन कर आनी कितें कर सो एक दिसाक न्ही सगळें जायना सो हांगासर न्ही हांवें थंय चॅक केलें खुबशे अशें आसलेले भितर जे कितें सगळें न्ही एक्सपायर जाल्लेलें आनी सो हें जर करून घेता मागीर मेळटा तुमकां सो हांगासर न्ही इतलेंच हांवें न्ही बरें क्लीन केलें पुसन काडलें आनी सगळें अशें दवरलां हांवें हांगासर आनी इतलें सगळें एक्सपायरी आसलें हें बरें आहा टर्मरीक सो म्हटल्यार यूज कर हें सगळें आसलेलें म्हाजे कडेन छोले मसाला मागीर इस्ट आसलेलें सगळें एक्सपायर जाला सांबार मसाला एकूचदां केल्लो सांबार मागीर करूंकूच ना हें पळयात तसो उरलो एक्सपायर जालो चिकन 65 सोंपलें कांयच ना यूज केलें हांवें सो आनी हें कितें तें बेकिंग पावडर एक्सपायर जालें सगळें एक्सपायर उडोवपाचें थंयसर कुमटा बीन न्ही कितें तें सांबार मसाला न्ही हेंचे MTR सांबार मसाला न्ही 10 रुपयाचे येदें मेळटा हांगासर गोंयांत 10 रुपयाचें कांयच मेळना एटलिस्ट तें एक पॅकेट हाडून केलें न्ही बरें पडटा हें आतां आमकां एक दीस सांबार करपा लागून येदें व्हडलें पॅकेट हाडलां हांवें आतां एकूच केलां हांवें करूंकूच ना सांबार ताका लागून एक करूंक जाय आई अशेंच करता आई कितें करता सांबार करता न्ही मसालो जे आमचे गरम मसाला भाजून न्ही पावडर करून करता तें तितलें बरें जायना गे सांबार मसाला हो पावडर पडल्यार मात सांबाराक टेस्ट सो हें सगळें हो पळय काय ना फक्त हांगा हें तळमा करपाचें फक्त पडलेलें खावपाचें पळय कितें तरी पडलेलें खालें कोणाक घातलें हो सो अशें सो आतां हें सगळें उडोवंक जाय हळदीचो पिठो सो जस्ट तितलेंच हांवें साफ केला बाकीचें भितर सगळें बरें आहा काय क्लीन करपाचें काय अशें हें ना वच आयलो अशी फ्रीज ओपन करपाक जायना ओके चला जालें एक म्हणजे सायड हांवें बरें क्लीन केलें पुसलें सामके डाग पडलेले करूंकूच ना न्ही हांवें चला इश्यूकाचें न्ही रित्विकाचें हें आसलेलें टिचरीन दिल्लेलें बरोवन सगळें आर्ट वर्क सगळें हें सामान सगळें शिव घेवन येयलो हांवें म्हटलें तूं वचून घेवन यो म्हटलें आनी हांव येना म्हटलें कित्याक शिवाची गाडी 3-4 दिसांनी मेळटलें कितें हाडलें शिवान तुवें सगळें मेळ्ळें तुका जें कितें आं सो हें सगळें हाड म्हटलेलें तें तांकां सगळें दिवंक जाय स्केच पेन पेन्सील आनी कितें उरलां पॉट जाय म्हटलां न्ही सगळें वांगडाच दिवया आतां दिना हय आनी 2 मेळोंक ना खंय सो हें सगळें तांकां तें आर्ट वर्क आनी चार्ट पेपर सो पॉट एक उरला आनी कितें उरला खंय कितें उरला तें खंय मेळटलें पॉट सोड आनी कितें उरला आमगे पॉट ना गे बारीकशें पयस चॅक करता राव ना पॉट मातयेचें पॉट व्हरता पडलें फुट्टलें प्लास्टीक पळयता हांव
ते तुझी हाडात असं का ते तसं नाही काही डिझायन ताका पॉट नाका तांकां सिंपल पॉट जाय पळयता जाल्यार प्लास्टीक जालें तेका दी. पळयता सो हें सगळें म्हाजे आसलेलें एक्रिलीक कलर आसलेले सो म्हटलें हेंच व्हर म्हटलें भितर कलर भरपूर आहा आनी फेविकॉल तांकां सांगला तेय आसले माडे आनी सिजर तो पळय हांव आतां ह्या रुमान आयला तो रडटा जालें रे हांव बसयला हांगा स्टडीज करपाक 10 वेळा हागोंक वयता 10 वेळा हागोंक वयता कोणें ओपन दवरलें नेट हांगा पाल बीन भितर येता मरे ताका स्टडीज करपा म्हटलं 10 वेळा हागोंक आनी 10 वेळा मुतो चल बेगीन हिंदी करूंक जाय तो पळय थंय ओके चला इतलेंच आयच्या दिसा खातीर हो ब्लॉग कशें आसलेले कमेंट करा व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करा तो मेळा नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर